फेरीबोट आसतली ह्या तुमच्या विश्वासाचेर थंयसर येता. पूण तुम्ही सांगले तशें केन्ना तुम्ही 2 घालता केन्ना 1 घालता, सो मागीर लोकांचो हितून घात जाता. तशेंच फक्त ट्रान्सपोर्टाचो एक प्रश्न आलो. दुसरो जे समज तो बाबडो खंय गव्हर्नमेंट सर्वंट आसा पणजे कामाक वता किंवा प्रायव्हेटान कामाक आसा, लोकूय तेजे कडसून एक्सपेक्ट करता की बाबा तो ह्या पर्टिक्युलर टायमाचेर ड्युटीर आसतलो. पूण थंय गेले की लोकांक तो मनीसूच मेळना. कित्याक आमच्या वाठारांचे जायते जाण फेरीबोट यूज करून त्या सायडीक वता. सो हितून खूब जाणांचो नुकसान जाता. फक्त एकूच स्कुलाचेच न्ही पूण सर्विसा खातीरूय आनी जो बारीक मनीस आसा पळय तो ब्रिजा वरसून वचना, तो फेरीबोटूच घेता. कळ्ळें. सो तुमी ह्या खातीर एटलिस्ट 2 तरी प्रोवायड प्रत्येक दिसा करपाच्यो. एज फार एज पॉसिबल. सर एक आनी तुम्ही फाटी सांगले सोलार घालता आणि इतल्या व्हडल्या धब्यातून तुम्ही एका इनॉग्रेट केलें आमच्या सीएम आमच्या एमएलए सोलर ते आता खंय हांगा ना खंय सोलर तरी हांगा घाल म्हणटा थंय काही यूजच जायना ती. सोलर हांगा घालपाक जेटी आसपाक जाय. सोलर बोट फेरीबोट न्ही, ती बोट न्ही, तेका धक्को आसपाक जाय. हांगा घालपाक जावची ना, ती फक्त जोडणाच्यान पणजे येऊ शकता. बोट पणजे तर हांगा घाल न्हू फोर्टा कडेन तेका जेटी घालची. ना जाल्यार एटलिस्ट ज्यो तुमचे कडेन फेरीबोटी आसा पळय, कितें आसा ताचो प्रश्न कितें की जायते जाण आमदारूय खूप आश्वासना करता अशी बोट घालतले आमी, सोलर हाडटले आनी कितें हाडटले. पूण आमी म्हणटात की बाबा जे आमचे कडेन ऑलरेडी आसा फेरीबोट त्यो 2 यूज केल्यो जाल्यार आमचो प्रश्न मोकळो जाता. कंटिन्यू 2 दवरपाच्यो. टायमिंग तरी घाल सकाळी 7 ते 11 घाल नाल्यार मागीर भुरग्यां खातीर 1 ते 2 घाल. मागीर सांजचे 5 ते 7 घाल. अशें तुका जाता जायना बी जाल्यार प्रोवायड करता तशी घाल. मदल्या टायमार तुम्ही चडशे एकूच दवरता तुम्ही मदल्या टायमार. जर फेरीबोट जर काडपाक जाय वयर, आतां फेरीबोट जर वयर काडपाक जाय जाल्यार एक हाडची पडटा ओडपाक, गाडो ओडपाक. तेन्ना 1-2 वरां बी उदका प्रमाणे. आनी कितें जाता लोकांकूय एक प्रश्न पडला. कित्याक एक फेरीबोट एनी गिवन टायम आसतात. एक पावना घेता गो. सर आता हे डेलिगेशन येयल्ले कितें विशय आहा? त्यांचो डिमांड आसलो की पणजी बेती रुटाचेर 2 फेरीबोटी आसपाक जाय एट एनी गिवन टायम, कित्याक लोकांक इनकन्विनियन्स जाता ताका लागून. सो आमी तांकां अश्युरन्स दिला की एक फेरीबोट एट एनी गिवन टायम आसतात. दोन्ही फेरीबोटी आमी एज फार एज पॉसिबल आमी 2 फेरीबोटी दवरता अशी तांकां अश्युरन्स दिला. सर तेंच्यांनी विशय काडलो सोलार फेरीचो. आतां ती सोलार बोट ती पणजे सायडीक जी आहा कितकीच वर्सां पयलीं आमी थंय आहा, कित्याक ती ऑपरेशनल ना? सोलर बोट जी हाडलेली ती आमी चलोवपाक चोडणा टू पणजी हाडल्या उपरांत ती आमी जवळ जवळ 4 म्हयने चलयली चोडणाच्यान पणजे. पूण लोकांचो रिस्पॉन्स कांयच ना. हार्डली एक 5-6 लोक 10-12 लोक असे येताले. मागीर ती ताका रिस्पॉन्स ना म्हणून आमी ती बंद दवरली. आतां गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतला की ती बोट प्रायवेट पार्टीक चलोवपाक दिवपाची आनी तितूंतल्यान रेवेन्यू जनरेट करपाची. ती प्रोसेस चालू आसा. ती टेंडरींग प्रोसेस बी कितें आहा ती जातकूच ती प्रायवेट पार्टीक आमी दितले आनी तितूंतल्यान आमकां रेवेन्यू मेळटलो, जनरेट जातलो. केन्ना पर्यंत अशें? फुडल्या 1 म्हयन्यान जातलो. 1 म्हयन्यान जातलो. स्थानिकांनी एक विशय काडलो की थंय सायन बोर्ड ना फेरीबोटी कडेन. टायम टेबल बाय फ्रायडे आमची पुटप पणजे भितर. आनी सर त्यांचो इशू आसा पळय आतां केन्ना मेरेन सॉल्व जातलो आनी एक एक्स्ट्रा फेरीबोट घालता? आतां एज ऑन डेट फेरीबोट 2 चालूच आसा. पूण मदीं मदीं ती फेरीबोट आमी काडटा फेरीबोट देंवोवपाक गाड्या वयल्यान बी, ताका लागून एक फेरीबोट आसता. पूण आतां कालच्यान 2 फेरीबोटी चालू आसा. आज ह्या स्थानिक हांगासर पंच नेमरान सगळ्यांच्यो सायटी दिल्ल्यो आसा आनी जवळ जवळ आयज 4 म्हयने जाले तेणी सगळे पंचायतीकूय दिल्ले आसा आनी एमएलएकूय पावयल्ले आहा. पूण तेजेर कांय इशू अजून पासून जालो ना. ताका लागून हांव चडांत चड ताका सांगता सुप्रिटेंडंटाक बाबा की हांगा 2 फेरीबोटी दवरच्यो आनी लोकांच्यो समस्या कितें आहा ती पयस करच्यो. सबमीट केलो आनी जे आमच्या वाठारांच्या लोकांक जे कितें त्रास जाता ते आमी सुप्रिटेंडंटा कडेन मांडले. सो तेणेन आमकां सांगला, एश्युरन्स दिला की 2 फेरी प्रोवायड करतले आनी तांकां आमी सगळे ए टू झेड सांगलेले आसा. हो जो सरकार आसा हो प्रत्येक वेळा कॉमन मनीस जो आसा पळय, सादो मनीस, तेज्याच फाटल्यान लागलेलो आसा.
आतां सुद्दां ते म्हणटात की ज्यो सोलर फेरी आसा पळय ती प्रायवेटायझेशन करता म्हणून, प्रायवेट करतात म्हणून. ते प्रायवेट कोणाक फायदो हो? प्रायवेट केले कारणां खातीर परतो टिकेटी चालू जातल्यो. आमच्या सरकारान 2006 लोकांक तशेंच टू व्हिलरांक सगल्यांक फुकट फेरी सर्वीस दिवची म्हणून प्रोवायड केल्ली. तेन्नाच्यान 2-2 फेरी आसताल्यो. पूण ह्या सरकारान परते एकूच फेरी आतां चालू दवरला आनी जायत्या लोकांक, आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक जायते त्रास जाल्लो आसा. अशें दिसून येता की मांडवी रिवरान हे जे कसिनो हाडलेले आसा, एक कारण कसिनो खातीरूच जावंक शकता की तेंच्यो ज्यो जेटी वरसून जी कसिनो बोटी कडेन वतात पळय, बारीक बोटी, तेंच्या खातीर हेंच्यांनी 2 आहा ती 1 केल्ली आसा काय? सो हेंकां कॉमन मनशाचें पडलेलें ना. हे फक्त सूट बुटांचो सरकार हो. हे अच्छे दिन आमकां जे आम लोक आसा, कॉमन मनीस आसा, तांकां हे केन्ना मेळपाचें ना अशें ह्या सरकारा कडसून दिसून येता. सो हांव मागतां स्थानीक आमदारानूय मातशी दखल घेवची आनी तांकां सांगचें आनी सीएमाच्या कानार पावोवचें की ह्यो ज्यो 2 फेरी करच्यो आनी लोकांक प्रोवायड करचें. इतलेंच म्हाका. आतांच्या कारणान जनसंख्या खूब वाडलेली आसा आनी पर्वरी, बेती, नेरूर, किरे हे सारकेल्या वाठारांतले लोक चडशे जाण फेरीबोट यूज करतात. जनसंख्या वाडलेल्या कारण फेरीबोट वाडोवपाक जाय ते तेंच्यांनी कमी केल्या. हे सारकें न्हय. लोकांचेर खूब हे आसा. चडशे लोक हे वाठारांतले फेरीबोटीचेर डिपेंड आसा. कामांक ते हे फेरीबोटीच्या टायमिंगाचेर भायर सरता. पूण ती बंद केल्लेली आसा तेन्ना खूब लोकांक त्रास जाता. तेन्ना गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट आसा की अशें कामाचे इश्यू तेन्ना तेंच्यांनी तांकां टायम टू टायम सारक्यो फेरीबोटी वाडोवपाक जाय. कित्याक येयल्ले हांगा? आयज आमी हांगा हितून येयल्ले की हांगा फेरीबोटीच्या हितून कित्याक पयलींचे कितले दीस जाले एकूच फेरी चलताली आनी लोकांक त्रास जाताले. आतां जे गरीब लोक आसा न्हू तो त्या फेरीन वयता कित्याक हांगाच्या वयर तूं जाणा ट्राफीक जाम जाल्ली आसता. आमी ताका सांगलें की सकाळी आनी सांजची तरी 2 टायमार तरी फेरी दवर म्हणून 2-2. आनी कितें जालें हांगा एक सोलर म्हणून हेंच्यांनी हाडलेली फाटीं बरो व्हडल्यान दबाज्यान हेंच्यांनी इनॉग्रेशन केलें. तेजें हेंचें चलतूच ना. आतां कळटा की हांगा ती प्रायवेटायज म्हणजे हेच ते आजचे दिन आमकां प्रायवेट आतां जाय ते कित्याक हाडले नाल्यार जायना जाल्यार ती सोलर फेरी सारकें. आतां आमकां एश्युरन्स दिलें हेणें फ्रायडेचे आपूण 2 फेरी दवरता म्हणून आनी तेजेर आपूण हें काडटा म्हणजे तेजेर सुद्दां आमकां अंशें आसतलें सोलर फेरीचेर तो प्रायवेटायज दिल्या.